हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसल्ला आंबेली. आयज आख्खे संवसाराक खबर आहा मणिपुरान कितें चलता तें. घडामोडी कसो लोकांचे प्रॉपर्टी एंड लायफ कशी काबार जाल्या ती, जायते जीव गेले ते. संवसाराक खबर आहा, इंडियेक खबर आहा, गोंयांतूय खबर आहा आनी एका गांवांत खबर आहा. सगळीं जाण एकले आपापल्या मनान मागणी करतात शांतीतायेक मणिपुरान पीस येवपाक. तर आयज दोन नामनीक दोन संस्था CSJP काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस आणि CRI कॉन्फरन्स ऑफ रिलिजन्स ऑफ इंडिया गोवा युनिट, मी दोगांयनी वांगडा येवन एक उलो मारला की सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन वांगडा येवन मागणी करपाक गोंयांतूच पणजे जुलयाचे 8 तारखेर 2023 4 वरांचेर आझाद मैदानाचेर. आनीक एक पावटी सांगता, पणजे आझाद मैदानाचेर जुलयाचे 8 तारखेर 2023 4 वरांचेर. सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळे आमी एकठांय येवया, मागणी करुया, प्रेयर फॉर पीस. मागतलो सगळ्या गोंयकारां कडेन येवं, नॉर्थ सावथ सगळ्या कडेन, आनी चड करून सावथाच्या लोकां कडेन हांव मागतलो हात जोडून, तुमी आपलो काम धंदो जावं इस्कॉल कॉलेज कितें आसा ती तुमी एडजस्ट करून तुमी येवचे. 2-4 वरांचो हो प्रश्न आसा. काणकोण ते पेडणे पर्यंत, वास्को ते फोंड्या पर्यंत सगळ्यांनी येवचे म्हूण हांव एक विनंती करता हात जोडून. सगळ्यांनी येवचे आनी ही मागणी करून मणिपुरान शांतीताय येवपाक आमी वांगडा प्रचार करुया. जाता ते भाशेन हो म्हजो व्हिडिओ एक घरांनी पावता ते भाशेन करात, ताकी एका घरांतलो एक तरी मनीस हे मागणी करून पणजे पावचे म्हणून. हो शेअर करात, ग्रुपांनी घालात, इंडिव्हिज्युअली धाडात. देव बरें करूं.